कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पूजा नायकान केल्ल्या आरोपांचो मोगोपाच्या फुडाऱ्यांनी निषेध केलो। मोगो पक्षाचो व्हडलो फुडारी फाटली 6 वर्सां राजकारणात आसा अशें करून त्या मनशाचें नांव पिड्ड्यार करपाक सोदतात। तेच बरोबर पक्षाचेंय नांव बदनाम करपाचो यत्न चल्ला। जाणून बुजून कोण तरी हे षडयंत्र करपाचो यत्न करता अशी खर टिका मोगोपाच्या फुडाऱ्यांनी केली। मीटिंग आपोवपा फाटलो मुख्य कारण हे जे आता गोंयांत जे कितें जॉब स्कॅम प्रकरण जे चालू आसा आनी ते जे कोण इन्वॉल्व आसा भितर जेणे कोणे पैसे दिले म्हणटा तेजो स्टेटमेंट गेले आयज जो कितें स्टेटमेंट ताणें दिला नांवां घेतल्यां हे गजालीक म्हाका दिसता जवळ जवळ वर्सभर जालें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आनी एका वर्सा नंतर ती बायल म्हणटा की आपूण मोगो पक्षाच्या ऑफिसान कामाक आशिल्ली, मोगो पक्षाचो जो व्हडलो नेतो आसा गेली 25 वर्सां जो राजकारणांत आसा आनी आपली एक स्वच्छ प्रतिमा घेवन तो उबो आसा त्या मनशाचें नांव बदनाम करपाचो प्रयत्न जाला आनी नेत्या बरोबर आमच्या पक्षाचेंय नांव पिड्ड्यार करपाचो प्रयत्न चालू जाला। हेजो आमी खर निशेध करता आनी तो निशेध करपा खातीर आमी आज तातडीन ही मिटींग आपयली। हे एकंदरीत प्रकरण चालू आसतना आमकां अशें दिसता की जाणून बुजून कोण तरी हे षडयंत्र करपाचो प्रयत्न करता।